बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. नव्यानाचे मागणे. ये म्हणती सायबिणी, सर्वेस्परा देवान तुका जेजूची आवय जावन विंचून काडली आनी सबार देण्यांनी तुका नेटयली. ह्या खातीर आमी तुजे सांगाता संतोष पावता आनी देवा बापाक अर्गां दिता. तुज्या जल्मा वरवीं तुज्या कुटुंबाक तुवें संतोष हाडलोय. तुजे जिणयेन सडवणदाराची आवय जावन मनशाकुळाक तुवें व्हड उपकार केलोय. आमची सडवण जावच्याक तुवें सहकार दिलोय. ह्या खातीर आमी तुजो उपकार बावडटा. हांव सोम्याची चरणदासी म्हणून प्रसारून देवा मुखार संपूर्ण खालती जाली आनी देवाचे कुशेक तुज्या जिणयेन पयलो जागो दिलोय. त्यागाची आनी कश्टांची तुजी जिणी आमकां प्रेरण दिता. देवान तुका क्रिस्तांव कुटुंबाची आवय जावन नेमली आसता आमच्या कुटुंबाचेर तुजी दयाळ आशिर्वादां मागून दी. आमच्या कुटुंबांत मोग, एकवट आनी एकामेकाची सेवा करूंक आमकां प्रेरण दी. कुटुंबांत संतोशाक कारण जावचे व्यक्ती आमकां कर. ये म्हणती सायबिणी, तुजे बरी खालती जावंक आमकां शिकय. देवाच्या उतराक पाळो दिवन त्या प्रमाणे आमची जिणी मांडून हाडूंक आमकां आधार दी. सर आमच्या कश्टांत, दुखांत, विघ्नां, अनवारां आनी पिडेशिडेंत आमकां पाव. आमच्या जिवनाक गरज पडची सर्व तुज्या पुता लागीं मागून दी. ये मोगाळी म्हणती सायबिणी. आमेन.